प्रपोजल केल्लो अंडर ब्रिज हांगा तान्या हॉटेला कडेन, कित्याक हांगा खूबसो प्रॉब्लम जाता, कित्याक हांगा गाडयो व्हडले व्हेकल वचना आनी हांगा केन्ना थंय स्टक जाता म्हणून तेन्ना ओल्ड ब्रिजा कडेन. म्हणून हो आयज 1 वर्साचो आयज आमकां तेचे आयज आमकां आशिर्वाद मेळ्ळो आनी आयज तेची आमी पुजा म्हणून केली. एक्स काउन्सिलर रोशना बोरकर हातून पुजा केली आनी आयच्यान तो कास्टिंग करपाचें काम आमी हांगा सुरू करतले आनी विथीन 3 ते 4 म्हयन्या भितर हो तुमकां अंडर ब्रिज नेवो 4 मीटर हायटीचो आनी 8 मीटर रुंदीचो हो ब्रिज नेवो ब्रिज सेपरेट ब्रिज एक तयार जातलो आनी खरेंच हो ब्रिज सगळ्यांक खरोच गरजेचो. प्लस हितून बेनिफीट जास्ती म्हटल्यार आमच्या भागाचे वॉर्ड नंबर 16चे उरुले वाठारांचे बेलाबाय मेस्तावडे आनी जे बायणा भागांचे जे लोक हांगासून वयता तांकां हांगासून केन्ना पास जावपाक त्रास जाता तेंच्या खातीर एक बरी गजाल. फॉलोअप करून हे काम व्यवस्थित केल्लें आसा. जो 8 मीटर रुंदीचो जो अंडरपास जावपाचो आसा आनी 4 मीटर जो लांबीचो हायट आसा तेजे कारणान खुबशे हे वॉर्डान आमचे जे कितें इमर्जन्सी आसता तेन्ना आमकां खरेंच बरं पडटलें आनी खरेंच आमचे जे गोश्टी जे उजो लागता तेन्ना जशे आमकां प्रॉब्लम जाता तो सुद्दां आमकां सुटावो जातलो. हे खातीर हांव आमदाराचो खरेंच धन्यवाद मागता आनी हो बेगीनच्या बेगीन हे काम आतां चालू जातलं.